दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दिव्यवाणी लायफ ह्या प्रोग्रामान मुखांतर देवाचे उतार आनी देवाच्या उतरां मुखांतर देवाचें राज, देवाच्या राजाचे थोड्यो गुतो देवाच्या उतरां मुखांतर हें समजूंक आमी आतां प्रयत्न करया. ही वेळ घडी देवान आमकां फोव केल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर ह्या पासत आमी देवाक अर्गां दिवया. समी आमच्या मदगांत तूं आसा. बापा, तुज्या आत्म्याक आमचे वयर तूं पाठय आनी आमी तुजें उतर आयकूंक आनी आमी तुजें उतर परगट करूंक म्हाका तुजी सगळींची जणव आयटून दी. ह्या मुखांतर बापा तुका महिमा जावं दीत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आनी महिमेवंत नांवान. आमेन. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं क्रिस्तांव. आमी सांगता आमी क्रिस्तांव. कित्याक आमी क्रिस्तांव? आमी जल्मतावन क्रिस्तांव. आमी क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मल्ल्या. आमचे आवय बापूय क्रिस्तांव, आमचो आजो आजी ती क्रिस्तांव, तांची पुर्वजां क्रिस्तांव आनी आमकां सकयल सांगतात आमी क्रिस्तांव आनी आमचे सदैव सांगतात आये क्रिश्चन दाये, आये प्रभू, आये नायके. करदेस त्या देखून आमी समाजांत क्रिस्तांवां बरी जियेता. पूण कसलें क्रिस्तांवपण आमचें? आमी आमचेंतल्याक आमी सांगता आमी क्रिस्तांव. त्या देखून हर एक आमकां पेस्त परब बारीक गम्मतीची पेस्तां जाय तितलें करचिता. पेस्ताक 6 जाणांक आपयता. त्या दीस दबाजो पयशे खंडाबटे करचिता. म्हणचे परस चड आमी विबारतावे म्हूण सांगयेत. त्या दीस कितें पियोवणें, त्या दीस कितें गम्मत, त्या दीस कितें कुशलाय. आनी अशें आसता आसतना मागीर थोड्या कुटुंबांनी अशें आसता, जेवणा उपरांत मागीर झगडे सुरू, मनस्ताप. आनी लोक आमकां सांगता अगल परबो लागल, अगला परबोतले कोडे लढाय आमकां सांगतात. मागीर आमकां बिल्लो दितात. त्या देखून तुमी समाज चिंतला वयर जाल्यार वायट कामाक क्रिस्तांवांचे टॅग आमकां पळोवंक मेळटा. पळया तुमी थोड्या पिंतुरांनी जावंक पुरो थोड्या ड्रामांनी तांच्या गळ्यांत कुरीस. कोणाच्या गळ्यांत? वायट कामां करतल्यांचे. विलन जावंक पुरो, तो रेपिस्ट जावंक पुरो, वा नाका जाल्यार हांव चड सांगूंक वचना कित्याक तुमी जाणा तें बरा. हें पळय कित्याक अशें जाता? तर स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्सार मेल्लो ह्याच कारणा खातीर गी. स्वाम्यान आमकां तिस्त देख दिल्ली गी. देवाचें उतर सांगता देवाच्या कुशे प्रमाणे स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो म्हणून. इजाया ग्रंथ जर तर आमी वाचता तर इजाया ग्रंथ चॅप्टर 53 हांव तुमच्या मुखार वचून सांगता. चॅप्टर 53 वर्स 10 ती उतरां आमकां अशें आयकूंक मेळटात. बूक ऑफ आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 10 तांतू बरयलां. द लॉर्ड सेज, म्हळ्यार देव सांगता, इट वॉज माय विल दॅट यू शूड सफर. दॅट वॉज अ सॅक्रिफायस टू ब्रिंग फॉरगिवनेस, अँड सो he will see his descendants, he will live a long life, and through him my purpose will succeed. देवाचें उतर सांगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हज्या पुता स्वामी जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरण पावचें तें म्हजें येवजण. दॅट इज माय प्लॅन. आनी ह्या मुखांत कितें जातलें? देवा बापाची कुशी कितें? सबा लोकांक तांच्या पातकांचे बोगसणें हांव तांकां फावो करतलो आनी देवाची राज, देवाची संतत म्हळ्यार म्हजें राज हांव विस्तारतलो. तर आमी कोणाक साक्ष दिता? सांत पावलो कोलोसांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता,
सगळ्या मनुष्य कुळाक देवा ते फाटी हाडच्या खातीर स्वामी जेजू क्रिस्त कुसार मेलो. जूमच्या वांजेलान जेजू खुद्द सांगता, अध्याय 12 वोल 32 उपरांत तुम्ही वाचतना पळया. केंच्या दिसा म्हाका वंश बारतले, त्या दिसा सगळ्या मनुष्य कुळाक फाटी हाडटलो. कैतन फाटी हाडटलो? पातकाच्या पासांत न्हू, सैतानाच्या पासांत न्हू. म्हज्या मरणा मुखांत, मरणा उपरांत म्हजें पुनर्जीवनपण सगळ्या मनुष्य कुळाक देवा थंय हांव फाटी हाडटलो. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचें पुनर्जीवनपण जालें तें आमी फाटी येता. कित्याक देवाच्या उतरांत सामा बरयला. उगडापण ग्रंथ अध्याय 1 वोळ 18, उगडापण ग्रंथ अध्याय 1 वोळ 8 तांतूय बरयला. जो संवांगेल अध्याय 11 25व्या वाक्यांत हांव जेजूची खुद्द उतरां जेजू सांगता, हांवूच तो, हांवूच जीव, हांवूच पुनर्जीवनपण. आज सोम्याचेर फाटी येवचें म्हणल्यार, एक खरी क्रिस्तांव जिणी जिवची म्हणल्यार सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जिवचें. सोम्याच्या पुनर्जीवनपणांत हांवें आनी तुमी वांटेली जावचें. ह्या मुखांत, ह्या काळोखी पातकी संवसारांत देवा बापाक जेजूच्या नांवान हांवें आनी तुवें साक्ष दिवची. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कसली साक्ष दिवन आसा? आमच्या मेळ्या जिविता वरवीं, आमचें खोटें जिवीत, पातकी जिवीत. आज आमकां लोक एक क्रिस्ताचो पाटलावी म्हूण सांगूंक तांकां साद आसा गे. पयलें तर आमी आयकल्लें, इंडियांत केवळ 2% 2% मात्र क्रिस्तांव म्हणून. आतांय तितलेच आसात गे. वताचे प्रास उणें जाल्यार जावंक पुरो. आनी जर तर उणें जाल्यार भोव पश्चातापाची गजाल आनी भोव बेजाराची गजाल. कितें म्हणल्यार तो संको वाडोवंक सुद्दां. कित्याक म्हणल्यार जो कोण आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमच्या जिवितांत क्रिस्ताची सकत आसना, क्रिस्ताचे एसेन्स म्हणटा. आमी क्रिस्ताचे पळजड आमचे थंय ना. त्या देखून आमकां पळयल्लो कोणीय दुडू परिवर्तनच जावना. त्या देखून आमकां अगल क्रिश्चन दगल्ले, अगल क्रिश्चन दगल, अगल मास तिनपी नगल, अगल पळपी नगल, अगल पुरा बरच्या म्हणटा मल्प नगल. तसली उतरां तुमी आयकल्यान जावंक पुरो म्हज्या मोगाच्या भाव भयण. त्या देखून क्रिस्ताक साक्ष दिवचें म्हणल्यार हांव क्रिस्ताचो म्हणून हांवें सांगचें न्हय. म्हजें जिविता मरी फात, म्हजें जिवीत पळोवन दुसऱ्यांनी म्हाका सांगी जागी, ओ क्रिस्ताचो, हाचे थंय न्हीज जावन क्रिस्ताची तत्वां आसत, क्रिस्ताचे नियम, क्रिस्ताची रीत ह्या बाबतींत ह्या भयणींतय आसा जाय. तर हांवें आतां कशें जिवचें? तर देवाचें उतर नासतना मनशाच्या जिवितांत बदलाव येवंक सादना. जर तर हांव खोटेपणान जियेता, मेळ्यापणांत आसा, तर ताका कारण इतलें सगी देवाचें उतर आज म्हजें आनी तुजें थंय ना जावंक पुरो. जर तर देवाचें उतर म्हजें आनी तुजें थंय आसलें तर खंडीत जावन म्हजें थंय बदलावण जाय आसली. कित्याक म्हणल्यार देवाचें उतर 2 तरेचे तलवारी बरी. Hebrew chapter 4 verse 12 तांतू बरयलां, देवाचें उतर 2 तरेचे तलवारी बरी. हे उतर म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाडटा मात्र न्हय, हे उतर हांव प्रगट करता आसतना म्हज्या जिवितांत ती बदलावण येता. पूण आमकां देवाचें उतर नाका. आमकां जावंक पुरो, आमकां मस्तू संघ संस्थे आसात, मस्त आमचे कार्यक्रम आसात, पूण ह्या सगळ्यांनी देवाचें उतर आसा. देवाक आमी साक्ष दिता गी, वो टायमपास आमची प्रोग्रामां मात्र आमी करनासा. न्हय गे म्हज्या मोगाच्यान, कितले आमची प्रोग्रामां कार्यक्रमां मुखांत देवाक आमी सकला घालना गी. कोणाक वयर धरता, पूण आमकां आसा केल्ल्या देवाक आमी सकला घालता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव पाड म्हूण सांगिना, हर एकी जाय, पूण आमचें प्रथम जावन म्हज्या काळजांत हांवें देवाक जागो दिवंक आसा.
देवाच्या उतरांक जागो दिवंक आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तर म्हजें आनी तुजें जिवितांत कशें आसा जय सांपावलाचें पत्र आमी वाचून पळया. सांपावलान कोलोसांकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 पयली वळ तांतूं कितें बरयलां? तांतूं बरयलां सांपावल सांगता, यू हॅव बीन रेज्ड टू लायफ विथ क्रायस्ट, सो सेट युअर हार्ट्स on the things that are in heaven, where Christ sits on his throne at the right hand side of God. Keep your minds fixed on the things there, not on the things here on earth. वय देवाचें उतर सांगता, आज हांव आनी तूं क्रिस्ताक सत म्हणून क्रिस्तांतय म्हजें आनी तुजें जिवनपण जालां जाल्यार वा म्हजें तुजें जिवनपण जायजें जाल्यार सांपावल सांगता की आज आमचें काळीज सर्गींच्या वस्तुतें आत्रेगण आसाचें, न्हय संवसाराच्या वस्तुतें. संवसाराचें स्टँडर्ड म्हाका आनी तुका नाका. सांपावल सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12 अध्याय 1 आनी 2 वाक्यांत, डू नॉट कन्फर्म टू द स्टँडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. ह्या संवसाराचे रिती रिवाजी, ह्या संवसाराचे स्टँडर्ड नियम म्हाका आनी तुका नाका. बगात म्हजें आनी तुज्या काळजाचें, म्हजें तुज्या आत्म्याचें परिवर्तन जाय म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो सगळो संवसार देवसाच्या हातांत आसा. आज आमी आनी तुवें जियेत आसतना लोक कसो धांवता वळच्या उदका वरी, त्या वळच्या उदकांत हांवें वळून वचचें न्हय. एक क्रिस्तसो खरो भाव वा भयण वा सेवक वा क्रिस्तसो साक्षीदार हांव जाल्यार वळच्या उदकांत विरोध हांवें वळोंक आसा, म्हजें प्रयत्न करूंक आसा. तो वळ मात्र क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका हें साद जाता मात्र न्हय, क्रिस्तसो खरो सेवक म्हणून आमकां खंडीत जावंक साद आसा. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, नवें जिवीत हांवें तुवें जियेसाय. जावंक पळय येदोळ पळय त्या विशयान म्हाका समजून जातली, कोणेंय सांगून जावंक पुरो. पण आज देवाचें उतर आयकत आसतना आज तुका हें उतर आयकूंक देवान फावो केलां, केवल आयकूंक मात्र न्हय, आज म्हज्या तुज्या जिवितांत बदलावण येवच्या खातीर. मत्तेव सुवांजेल 3 अध्याय 8 वाक्यांत अशें बरयलां. हें उतर सुमयेचेंच, हें उतर आयकूंक आमी प्रयत्न करया. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 8 तांतूं अशें बरयलां म्हज्या मोगाचेनो. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 8, तर तुमची पाटकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो कळण्यो तुमी आदारा. वय खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत हांवें पातकाक पाठ केल्या. नवें जिवीत आदारूंक हांवें आज निर्धार करून गेला. त्या देखून मेळ्ळें जिवीत म्हाका नाका, पातचें जिवीत म्हाका नाका. कित्याक एक दीस म्हाका म्हज्या जिविताचें लाग दिवंक आसा आनी ती वेळ घडी केदळ येत आमी नेणो. आमी संवसारांत पळयता कितलो लोक गम्मतेर आसता, खावन जेवन आसता आनी आमकां साबार लोक सांगतात, तो आमच्या मोदगांत आसलो ब्रदर. दनपार आमी सांगात आमचे सांगात बसून आमी जेवल्या, सांजेर च्या पियेल्या, पुरो जालें. पूण आनी एक घडी आमकां न्यूज आयली तो सरलो म्हणून. तशें जातालें. खंयच्या घडये आमकां देव आपयता आमकां कळीत ना. ज्या घडये देवान आपयता आसतना आनी आमी देवाच्या वाटेन आसांव तर तो मनीस बागी. The person who wants to repent at the 11th hour will die at 10:30 काही एक सांगणी अशी आसा. तो चिंता काय जिवीत बदलोवचें आतां नाका, फाल्यां पळया. बरें कामां करचीं आतां नाका, मागीर पळया. उदास जालां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. फाल्यांचो दीस आनी मागीरची वेळ घडी ती म्हाका आनी तुका म्हज्या जिवितांत येता म्हूण सांगूंक सादना. आमी चिंतिनातल्या घडये देव आमकां आपोवन व्हरतलो.
आमी चिंतिनातल्या घडये देव आमचे लॅक विसरतलो तेजळ आमी खंय आसा. आज तूं देवाचें उतर आयकत ही वेळ घडी देवान तुका फोव केल्या दिव्यवाणी लायव्ह मुखांत फाल्यां तुका आयकूंक मेळटा गे गत तशें ना. फाल्यां हांव देवाचें उतर दिवंक म्हाका साद आसा गे म्हाका कळीत ना. हर एक जे कितें जावन आसा देवाच्या कुशे प्रमाणे जाता गय. गलेशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 11. तर आज देवाचें उतर आयकत तर देव तुज्या कडेन वैयक्तीक रितीन तुज्या कडेन कितें सांगून आसा. तुका जागृत राव, जागृत कर म्हूण सांगून आसा. सांग पुरो ह्या उत्सवाक तूं कान दिवन आसाय गे. देवाचें उतर बदलना. मागीर हें उतर तुका आयकूंक मेळूंक पुरो. वा आमकां आमचें जिवीत तुका तुजें जिवीत बदलूंक अवकाश मेळना सामकी पुरो. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक उतार आमी आयकूंक प्रयत्न करया. हें उतार सांगून एक ल्हान मागण्या मुखांच हें उतार आमी आखेर करचे पयलें हें उतार भोव गरजेचें. आमी वाचया जेजून सांगलें तें उतार. मातेवचो सुवांजेल अध्याय 9 वळ 16. गॉस्पेल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 16. जेजू कितें सांगता? कोणूय मनीस पोरण्या वस्तूराक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना. कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्त्राची सुतां वण काडटा आनी ताजो फाळो आनीक व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिनात. तशें भरल्यार चिलां फुटतात. अशें वायन गळून वेता आनी चिलांय विबाट जातात. नवो वायन नवो चिल्यांनी भरलो जाल्यार दोनी शापीत उरतात. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयकल्ले आमी नवो वायन म्हणल्यार देवाचें उतर आयकल्ले आमी नवो वायन म्हणल्यार देवाचे उत्सव मुखांतर आज देवान दिल्लो संदेश ह्या मुखांच म्हज्या जिविताचें परिवर्तन. म्हजें नवें जिवीत देवाचें उतर आयकल्ल्या मुरीफात. म्हजें पोरनें जिवीत देवाचें उतर कळीत नासतना व जावं पळय दोळ्या पातका आदारल्यांत देवा कडेन बोगसणे मागचें आनी सोम्या कडेन सांगचें, सोम्या म्हजें फाटलें जिवीत पातकें जिवीत तुका समर्पण दिता. म्हाका बक्षीस सोम्या आनी म्हाका नवें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलेलें देवाच्या उत्सव मुखांत म्हाका फोव जमचें हें जिवीत जियोंक म्हाका कृपा दी म्हूण आमी मागल्यार खंडीत जावन नव्या जिविताचे सत्तेन हांव आनी तूं ह्या संवसारांत आमी जैतवन जातले. हांव कित्याक देवाचें उतर सांगता, जो कोण नवे जिविता प्रमाणे जियेता अकॉर्डिंग टू St. Paul, letter of St. Paul to the Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, he is a new creation. तो एक नवी रचना. आज हांवें आनी तुवें नवें रचन जाय ह्या खातीर देवा कडेन मागा जाय. आनी तोवळ कितें जातलें? तोवळ 1 John 4:4 हें उतार सत जातलें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. कितें तें 1 John 4:4? जोडचें पयलें पत्र 7 अध्याय 7 वाक्या तें उतार सांगता, म्हजे भितर असो आत्मो संवसारांत आसले आत्म्या प्रास चड बळादीक जावन आसा. म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तोवळ वायटाक, वायट सवयांक, सैतानाच्या पुसलवणेक वा संवसाराचे सक्कडी दोळ्यांक कितें दिसता पळय दोळ्याची पुसलवणी म्हणटा हांव, ताका आमी बरी जावची ना. कित्याक देवाचें उतर म्हजें तें आसता आसतना देवाच्या उत्सव मुखांच देव स्वतूय म्हजें तें काम करतलो. खंत दूख बेजाराय म्हजें तें आसची ना. कश्ट आसतलेच, पूण तरी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कश्टांच्या वेळार देवाक पातयेन रावूंक, देवाक विश्वासान देवाक महिमा दिवंक म्हाका आनी तुका साद जातलें. आनी हें साद म्हाका आनी तुका सगळ्यांक जातलें. त्या देखून हें उत्सव तुमच्या जिवितांत ह्या दिव्यवाणी मुखांच प्रगट केला आसता तुमकां आशिर्वाद जावं दी. ह्या मुखान तुमचें जिवीत, तुमचें कुटुंब नंदन जावं दी. नव्या धैर्यान, नव्या उरूपान आनी सम्यान आमकां दिवचें तें नवें जिवीत पवित्र आत्म्याचे सत्तेन आमी जिवेवया. ह्या मुखांच आमी खरे क्रिस्तांव न्हीज जावन आमी
क्रिस्तांव म्हूण संवसाराक दाखोवया. तो वेळो आमचें जिवीत पळोवन लोक बदलतलो आनी 2% आसलें 3% जातलें आनी तें म्हजें तुजें काम आनी म्हजी जबाबदारी. मोगळा जेजू, तुजें उतर आमी आयकलां. तुज्या उतरांक हांव कल्तीमान घालता स्वामी. म्हाका हें पातकी जिवीत नाका स्वामी. हांव सगळो सुतकलो स्वामी. जिविताचे कश्ट सोंसून म्हाका पुरो जाला. म्हजें पातकी जिवीत तुका समर्पण दिवच्या वेळ घडये तुज्या आत्म्यान म्हाका नेटय. नव्यान म्हाका तूं रुपीत कर आनी सगळ्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचे सत्तेन तुका साक्ष जावन जियोंक, ह्या मुखांत एक नेज क्रिस्तांव जावन जियोंक म्हाका फावो कर. हें मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. हें उतर आयकल्लें तुमकां सगळ्यांक देव आशिर्वाद दिवं दी. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमेन. दिव्यवाणी